सोमार 30 ऑक्टोबर मुखेल ओल आनी ताणें आपले हात तिजेर दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली. नियाला कातार माती मोव आसतना आकारूंक जाय. झाड जावन जाल्या उपरांत नीट करूंक आगोड. असले ओपारी आमी आयकल्या आसतल्यो, पूण आमचो देव सर पदवेदार. आयच्या शुवर्तमानान जेजू 18 वर्सां देंवचारान अपंगूल पोंगी केल्ले बायलेक बरी करता. खूब फावटी आमकांय जायते वस्तू पोंगूल करतात, जशी भिरांत, निराशीपण, गरीबसाण, बिगडलेले संबंद, आमच्यो दुखी, आमच्यो अपेक्षा, चिंतनाचो भार, बिगडलेली भलायकी, फातक, गंभीर पिडा आमकां अपंगूल आनी पोंगी करता. आमचो बाबार्थ हालता, बोरवांचो ना जाता. आमच्यान नीट उबी रावूंक जायना आनी केन्नाच जावचें ना, कित्याक आमी ते बायले भाशेन पोंगी जाता. आमची स्वतंत्राय आनी शक्ती उणी जाता आनी आमी भलायकी, गोठाय, शांती मेळूंक दोतोराची हॉस्पिटलांनी इलाज घेवंक भोंवतात आनी आमकांच बरी करूंक सोदता. पूण हे बायले भाशेन दोतोरा लागीं आमकां उपाय, इलाज ना आसता. वायटाच्या भारान आमी पोंगी जाता. असल्या वेळार आमी जेजूक लागीं सरुया. पोंगी बायले जेजू लागीं इलाज सोदूंक येवंक ना, ना म्हूण ती जेजू कडेन मागना, पूण जेजू तिका पोलेता आनी आपयता. केदें व्हड बेसांव, जेजू आमचे आटाविटे, चिंतनाचो भार, कश्ट, दूख, पिडा जाणा. फकत गरज आसा आमी जेजूची येवपाची आनी जेजू आमकां सगल्या वायटांतलो सोडयतलो. म्हजो थाराव. देव मंदिरान दिसा दिसपटी मिसा भेटेन जेजूचें जिवें आसलें आमी भोगूंक वावुरतलीं.